आयज आमी जी रॅली काढल्या ती म्हणजे अमित शान जे राज्यसभेन बाबासाहेबा बद्दल जे स्टेटमेंट केला की आता एक फॅशन जालेली आसा आंबेडकर 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 आणि आंबेडकराचें इतलें नांव जर इतले वेळा घेतलें तेजे पेक्षा 7 फावटी तुमकां स्वर्ग मेळटलो देवाचें नांव घेतलें जाल्यार अशें जे स्टेटमेंट आहा तितून बाबासाहेबाचो तेणी अपमान केलेलो आसा आणि तेजोच अपमान बाबासाहेबाचो अपमान हो सगळो संपूर्ण भारत देशाचो अपमान अशें आमी आयज सगळे आंबेडकरी चळवळीचे कार्यकर्ते अशें समजता। कारण बाबासाहेब हो आमचो फॅशन न्हू तर बाबासाहेब ही आमची पॅशन जालेली आसा आणि बाबासाहेब ही आमची पॅशनूच आसा आणि तेका लागून आमी गोंयच्या सगळे SC ST OBC मायनॉरिटी डेमोक्रेटीक फोरमाच्या अंडर आमी आयज एक रॅली काडलेली ती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पणजी गार्डना कडल्यान ते आझाद मैदानाचेर आणि ह्या रॅलीक खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां सपोर्ट बरो आसलो। सगळे आंबेडकरी चळवळीचे कार्यकर्ते आसले, सगळे संघटनांचे कार्यकर्ते आसले, त्याच पद्दतीन आमचे SC ST OBC हेय भाव ह्या रॅलीक सामील जाल्ले आणि खूब मोठ्या प्रमाणात हेका सपोर्ट मेळ्ळो। आनी करून एक सिद्ध जालें की गोंय राज्यांत सुद्दां बाबासाहेबाक मानपी खूब लोक आसा, बाबासाहेबाचे फॉलोवर्स आसा आणि ते रॅलीक आमी अमित शाहचो जाहीरपणे निशेध केलेलो आसा आणि अमित शान सगळे सार्वजनीक रित्या तेजी माफी मागची अशें आमी डिमांड दवरलेलो आसा। त्याच पद्दतीन आमी राष्ट्रपतीक एक निवेदन दिलेलें आसा आणि तितून मेन्शन केलेलें आसा की तेणी तेका कॅबिनेट मिनिस्ट्रेशन तेका काडून उडोवचो म्हणून आणि त्या संदर्भाचें निवेदन आयज आमी डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटा कडेन आमी सोपयलेलें आसा आणि त्यांच्या थ्रू ते राष्ट्रपती कडेन हे निवेदन फुडें आमी पावयतले। आनी कितें हांव म्हणूंक सोदता अमित शाह, तूं आमचो एक गृहमंत्री आसा आनी गृहमंत्री असून ह्या मनशा गृहमंत्र्याक हें तुका सबना आनी राजघटना ती बाबासाहेबान घटना बरोवन दिल्ली त्याच घटनेनुसार तूं आयज अमित शाह गृहमंत्री जावपाक शकलो आनी ह्याच गृहमंत्र्याक सकल जर हाडटले जायत जाल्यार ही राजघटना तुका सकल हाडटली। आयज आमच्या खूब जनतेचो तेणे अपमान केलो, बाबासाहेबाक अपमान केला तसो आमचो अपमान जाला, सगळे देशभर लोकांचो अपमान जाला। आयज बाबासाहेबाक ना जावन बाबासाहेबाक कितली वर्सां जाली तुमकां खबर आसा। बाबासाहेबाक भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब अशें ताका एक पदवी दिली, त्या पदवेचो सुद्दां ह्या मनशांनी अपमान केलेलो आसा।